मोळा भाव भयणो, संवसारांत दिवपाचे आनी घेवपाचे मनीस आसात, पूण दिवपाचे मनीस कमी आसात. घेवपाची मनशां जायतीं आसात. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता तितले पावटी आमकां अदीक खुशालकाय भोगता. जायतीं वर्सां आमचे क्रिस्तांव गोंयचे फामील मुंबय शारांत कामा खातीर गेल्लीं आसात. थंय एके फामिलीन ताच्या मित्राक गोंयांक आमिगाक एक ईमेल धाडलो आनी ते ईमेलान एका भुरग्याची काणी. एकटो भुरगो 10 वर्सांचो भुरगो आपल्या बापाय थंय वयता आनी बापायक म्हणटा, तुका दिसाच्या कामाक 1 वराक कितले पयशे मेळटात? 2000 म्हटलें ताणें. कित्याक विचारता तूं? डॅडी ताणें म्हटलें, तूं म्हाका 1000चो कर्ज दिवशी, म्हाका 1000 तूं लोन दिवशी? कांयच ना, 1000 कांय तुका कांयच ना. तुका हांवें क्रिसमसाक जायते पयशे दिल्ले, बक्षीस कशें. आतां तूं तुज्या रुमान वच आनी न्हिदपाची तयारी कर. तो भुरगो शांतपणी आपल्याच्या रुमान घेतलो आनी रात्रीक न्हिदच्या खातीर तयारी केली. थोड्या मिनटांनी बापूय दुखेस्त जावन आपल्या पुताच्या रुमान वयता. पुता म्हणटा तो, म्हाका बोगस, आय एम सॉरी, हांवें तुका नाकारलो. घे, हे तुका 1000 तुवें मागलोले. कुशाल बरी जावन त्या ल्हान भुरग्यान, धाकट्या भुरग्यान ते पयशे घेवन आपल्या सेविंग्स बॉक्स, म्हणजे तो मिलेर आमी म्हणटाले तेन्ना, ते उगडले आनी तातूंतल्यान आनीक 1000 ताणें ते सिगूर केल्ले, ते घेतले आनी ते 2000 घेवन आपल्या बापायशी वयता. डॅडी म्हणटा तो, हांव तुका हे 2000 दितां, तूं 1 वर म्हाजेशी म्हाका तुजें अस्तित्व, तूं म्हाका 1 वरा खातीर जाय. आनी फुडलीं उतरां गरज नासली. बापायक सोजमोलें पुताक कितें जाय पळय तें. ताच्या कॉन्शियसाक दुखलें आनी ताणें निर्णय घेतलो त्या दिसा पासून आपल्या फामिली खातीर, आपल्या भुरग्यां खातीर आपूण पयशांनी विकत घेवन बक्षिसां दिवचो ना, बगर पयशे घेवंक जायना तसले जिवीत तांकां दितलो. आनी तें जावन आसा ताचेंच जिवीत. जावं फामील रोजार कोता तेन्ना, जावं फामिलीचे बरोबर तांकां वेळ दिवन, तांच्या बरोबर तांकां बरीं उतरां दिवन खुशाल दवरूंक ताणें निर्णय घेतलो. आनी होच हेतू जावन आसा आजच्या शुभ वर्तमानांतली बाग्यांचो. जेजून आमकां 8 बाग्यां दिल्यान आनी ही बाग्यां
एक कायदे कशे दिवंक नात आमच्या आध्यात्मीक जिविताक, संवसारीक जिविताक खुशालकाय दिवंक वो सासनीक जिवीत भोगूंक कायदे न्हय, नितीक जिविताचे मार्गदर्शन न्हय, बगर एक चाल जिविताची आमी अनुभवूंक फावो. तर कितें जेजू कितें सांगता आमकां, सासनीक जिवीत अनुभवूंक जाय जाल्यार आमकां दोतोनीन जे 10 मानांमेंट शिकयल्यात, दोतोन जी आमकां शिकयल्या, उदार मनान उदार काळजान जायतीं बरीं मनशां आसात, पाद्री माद्री कमी आसात, तर आमची अलौकीक आमच्या मदें जायतीं बरीं मनशां आसात, क्रिस्तांव बायलो दादल्यो आपलो वेळ घेवन आमकां देवाची दोतोन शिकयतात. आनी दोतोनींतल्यान आमचो रिलीजन, आमचो भावार्थ आमी आमच्या स्वताच्या जिवितांतल्यान जियेता. आनी शेवट म्हणजे देवाची प्रशंसा करूंक, देव जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक, देवाची आनी पेल्याचो मोग करून ह्या संवसारांतूच सूख अनुभवूंक. आनी हें घडटा जेन्ना आमी दुसऱ्याक पावता, दुसऱ्याक दिता. तर पयले भाग्य जावन आसा देवाचेर पातयेवन प्रमाणीकपणान आनी ल्हानविकायेन जियेतल्यांक मनशांक, जांकां संवसार पिशी म्हूण धरता, असक्त म्हूण लेखता, हळको कसलेंच मोल नासलेलो म्हूण धरता, तांकां देव आपले दोयाळायेन विंचून काडटा. हें आमी पयल्या वाचपानूय आयकलां. आनी तीं मनशां देवाक मानवलोलीं जातात. आनी हो बोरवासो भाग्यवन पावलू कोरिंतकारांक परगोडटा. तर पयले वाचपानूय आमी आयकलां, देव म्हणटा, जी कोण पडजोळपणां करतात, दुसऱ्या देवाक भोसतात, आपल्या देवाक मान दिनात, सोडतात, नाटकांची येतात, तसले मनशांक तो जोडटेच्या दिसा झाडयतलो. आनी जी बरें जिवीत जियेतात, देवाचेर विस्वास दवरून, भावार दवरून, मोगाची, कुरपेची, बोगसणेची जेजू भाशेन जिवीत जियेतात, तांकां स्वर्गीचें राज फावो जातलें. सो हांगा ह्या शुभ वर्तमानान एका भाग्या भितर आसलेलो बोरवासो थोडक्यान पळोवया. कुशे मनान गरीब ती सुभागी. ही गरीबसाण आर्थीकूच न्हय, जे कोण श्रीमंत आहात, पयशे आहात, तांकां आध्यात्मीकपणान ती गरीब, खुशालकाय ना, मोग ना. पूण जी आपलें जिवीत आनी आपले लागीं आसा तें सगळें देवाचें देणें म्हूण सजमतात, ही मनशां ल्हानविकायेन मानून घेतात. ती जे जांचे कडेन तांकां तांची संपत्ती जी आसा ती सगळी देवाची. आपली लागीं आसा ताचेर न्हय, पूण सगळो आपलो बोरवासो देवाचेर दवरून ती जियेतात. रुदन करतात ती सुभागी. ही मनशां रुदन करतात, रोडटात आपल्या पातकाक, रोडटात आपलें पातक, वायट जिवीत, संवसारांतली अनीत. तांच्या रोडण्यांक देव आपले कान बेरे करिना, तांचे दुकां पळोवन आपले दोळे धांपिना. ही मनशां देवाचेर बोरवासो धरून रुदन करतात. बोली हंबल ती सुभागी. बोली मनशां असक्त न्हय, पूण ती खालती आनी विनम्र. तांचे भितर बोडाय ना, सूड घेवप ना, पदवेक ती आशेनात. आपल्या बोळाचेर पातयेवचे बोलदेक बोरवाशान ती देवाचेर पातयेतात.
आमचो शेवट बळिश्ट देवाचेर पातयेवन ताचो मोग करून एकामेकाक आदाराक पावून सेवा करून जिवीत जिवंक. पूण संवसारांत आमकां जे आसात तांकां पदवी जाय, बोळ जाय, आनी त्या बोळान दुसऱ्यांक दुमाळो करूंक, दुसऱ्यांक खाल्या उडोवन आपुणूच व्हडली आपलेच जिवीत श्रेश्ठ म्हूण जी सोजमतात तें जिवीत देवाक आवडना. पयशे संपत्ती आमची सेवा करूंक जाय, पूण जेन्ना आमी पयशा खातीर संपत्ती खातीर वावरता, आपस्वार्थी जाता, तेन्ना पयसो मालमत्ता आमचो धोनी जाता आनी आमी ताचे सेवक. प्रमाणीकपणाक तान येतात आनी भुकेतात ती सुभागी. ही मनशां मनशाळ बांदवळेचेर न्हय पूण देवाच्या बासावणेचेर पातयेवन नितीक स्वताक पवित्रपणाक आशेतात आनी देवाच्या नदरेन जें कितें सारकें तें ती बोरवाशान ओतरेकतात. दोयाळ ती सुभागी. दोळ्याळ जावन आसा देवाचें सैम. ताच्या काळजाचो भोव श्रेश्ठ गूण. दोयाळ जावप म्हणल्यार बापा परी भोगसप, शांती समाधान करप, आदाराक दामप. असलीं मनशां बोरवाशान देवाची दोळ्याळ अनुभवतात. काळजान नितळ ती सुभागी. असल्या मनशांच्या भितर घातकीपणां ना, विंगास ना, आपस्वार्थ ना. तांची भक्ती मतलबी न्हय. देवाक पळोवपाच्या बोरवाशान ती नितळ काळजान जियेतात. शांती करतात ती सुभागी. जंय मोग स्वत नीत आसता थंय खरी शांती आसता. खरी शांती करपी मनशां देवाचो रूपकार. जंय ती वेतात थंय ती सोंदां करतात. असलीं मनशां दुर्गां न्हय पूण बोरवाशाचो पूल बांदतात. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी. ही मनशां जेजू खातीर ताच्या शुभ वर्तमाना खातीर सोंसतात. असलीं मनशां हे सगळें सोंसून घेतात, थेवून आपलो बोरवासो सासणाच्या जिविताचेर. आनी सोंपयतना जेजू मनशां भितर बोरवाशाची कीट पेटोवन म्हणटा, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. आमचो भावात आमकां जी दोतोन शिकयतात तांच्या वरवीं उपजला आनी सुफळ जाला. आनी आमकां दोतोन शिकयतलीं मनशां जाय आनी तांचे खातीर मागूंक आमी सुरवातीच्या उतरान आजच्या ह्या मिसान तांकां मागच्या खातीर आमी निर्णय घेतला. तर दोतोनींतल्यान बोरवासो विस्तारुया. इस्रायलाच्या उरलोल्या जोम्यांक पयल्या वाचपान आमी म्हटलां जीं मनशां बरीं मनशां देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जियेतात तांकां इस्रायलाचे उरलोले जोमे अशें म्हूण सोजमताले. तांचे भाशेन ल्हानवीक कालतीं जायात. असल्या मनशां मदें बोरवासो वाडटा चोडटा. दुसऱ्या वाचपान कोरिंताच्या क्रिस्तांवां भाशेन असोल नीज जावन तुमच्या बोळाचेर न्हय पूण क्रिस्ताचेर पातयात. दिसपोटी दोयाळ प्रमाणीक शांती करपी जावन बागें जिवया. एकामेकाक बोरवासो दियात आनी दोतोन शिकयतात आनी शिकतात तांचे पासत मागात.